नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे उपकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन आदिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। गोलती नाविली ग्रामसभेत पंचायत वांगड्यांक मेळना उलोवपाक ग्रामसभेत फक्त चलता ते सरपंचाचेच पळयात खासा रिपोर्ट। पाली आणि हरमला दर्यावेळेर सुरू असा बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग पर्यटन खाते सहित कोस्टल पुलिसेची पुराय नाड नदर व्यवसाय कोणाच्या आशीर्वादान लोकांचो प्रश्न। मुळगाव ग्रामसभेत तापलो मायनीचो विषय थळाव्यांचो मायनिंगेक विरोध कायम ग्रामसभेत थाराव केलो पास जाल्यार अडवलपालच्या लोकांनी मायनिंगेक दिलो तेको पंचायतीन फाटी घेवची न्ही एनओसी केले मागणी। पर्यावरणाचेर हावळ हाडपी खंयच्याच प्रकल्पाक दिवचे नात परवाने चोडण माडेलच्या खासा ग्रामसभेत पंचायतीन घेतलो थाराव। राजधानी पणजेत पार्किंग मेळप जाल्यार कुस्तार रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान येरादारीची जाता बरीच कोयणी। आणि उदरगती वांगडा सांबाळत दायज भारताच्या उदरगती खातीर दर एकल्यान आपले परीन दिवचे योगदान मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे जनतेक आवाहन। आता खबर विस्तारान ग्रामसभेत पंचायत वांगड्यांक उलोवपाक मेळना अशें तुमी खंय आयकलां। ग्रामसभेत फक्त सरपंचाचेच चलता एकाय पंच वांगड्यांक मदीं उलोवपाक मेळना हो कायदो फाटली 25 वर्सां चलता। तुमकां आयकून अजाप दिसतले पण ही खरी गजाल। सरपंचाचो हो जगा वेगळो नियम आनी प्रकार पळोवपाचो आसत जाल्यार हो गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट पळयात। दिवाडे जुव्यावेल्या गोलती नावेली पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत जायते विशय चर्चेक आयिल्ले मदींच एके बायलेन खंयच्या तरी विशयावेल्यान आपल्या पंचाक प्रश्न केलो। ह्या प्रश्नाचेर उलोवपाक पंच वांगड्यान सरपंचाची परवानगी मागली जाल्यार सरपंचान ताका उलोवपाक स्पश्ट न्हयकार दिलो। हो सगळो प्रकार पळोवन आमकां अजब दिसले। पळयात हो नेमको प्रकार। हांव म्हणटा आमी शाना इलेक्ट केला ओके सगळ्यांनी केला आमच्या वाड्यान होय जाल्यार शाना कित्याक उलयना तुका मेले करून चूक केली तू भायल्यान आसतना उलयता भितर कित्याक उलयना शाना पिक्चर उलय आता उलय आमकां सगळ्यांक Out on this point regarding that what line is pending? No, तुमच्या पंचायत वार्डात किती ह्या दादा regarding the we are already on this point. He's telling the meeting दिवाडे जुव्यावेल्या गोलती नावेली पंचायतीत फाटल्या 25 वर्सां सावन एकूच सरपंच राज्य करता। फाटल्या 25 वर्सांत जायत्यो ग्रामसभा जाल्यो पूण ग्रामसभेत सरपंचान एकाय पंच वांगड्याक उलोवपाक दिले ना। हे आमी न्ही जाल्यार गोलती नावेली पंचायतीचो सरपंच मारियो पिंटो स्वता सांगता। तो पंच वांगड्याक कित्याक उलोवपाक दिना ताचे फाटले रजावळी ताणें सांगले। आयकात ताचें म्हणणें। सरपंच कित्याक म्हणला टू कॉल द मीटिंग नॉट ऑल मेंबर्स कॅन स्पीक एट फोर्टनाइटली मीटिंग एंड व्हाट वी हैव डिसाइडेड इन फोर्टनाइटली मीटिंग इज टेकन देयर टू ग्राम सभा बट एज पर पंचायत राज एक्ट पंच मेंबरांक उलोवपाक अलाउड आसता। हे तुमच्याच पंचायतीन आमी फर्स्ट टाइम पळयला ना आमी दिना उलोवंक कित्याक तुमकां अशें दिसना पंचायतूय कितें डिस्कस करपाक पळय आय एम ए डेमोक्रेटीक पर्सन म्हाका सगळें दिसता देर इज लिबर्टी हियर देर इज ट्रान्सपरन्सी कोणाचे दबाव ना तुका कितें उलोवंक दिसता तें तुज्या मेंबरांक घे कोणाक तुका कितें विचारूंक दिसता मीटिंग खबर जाता विचारून तुमच्या पयलीं सुद्दां सरपंच आशिल्ले ते अशें करताले म्हजे पयलीं म्हणजे हांव म्हाका आतां 25 इयर्स जाता ते कोणाक उलोवंक दिना आनी तुमी हांव इतली ग्रामसभा अटेंड जाला ओन्ली द सरपंच टॉक्स सेक्रेटरी ऑल्सो कांट टॉक। ह्या प्रकाराचेर संबंधित पंच वांगडी व्हिक्टर फर्नांडिसाक विचारल्यार तो सांगता हे पयले फावट जावंक ना। फाटल्या जायत्या ग्रामसभांनी हेच घडला। फकत आपल्याकूच न्ही जाल्यार सरपंच खंयच्याच पंच वांगड्याक उलोवपाक दिना खंय। पळय हांव आतां एक इलेक्टेड मेंबर सगळे लोक सो आय आन्सरेबल टू द पीपल पूण आतां कितें जाता केन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना माझे पॉइंट्स असतात तेन्ना म्हाका पॉइंट्स उलोवंक दिना केन्ना। This is not the first time. Also, all the other Gram Sabha also I am not allowed because he is saying that
only with the permission of the chairperson I can speak, but chairperson doesn't give me a permission. Today also I tried 2-3 times, but he did not allow me. पंचायत राज कायदो सांगता ते प्रमाण कायद्याचे कलम 5 आणि उपकलम 3 प्रमाण खंयच्याय पंच वांगड्याक आपले ग्रामसभेत उलोवपाचो वा प्रश्न मांडपाचो पुराय अधिकार आसा. पूण ग्रामसभेचे वातावरण पेड्ड्यार करपाच्या उद्देशान एकाद्रो पंच वांगडी उलयता आसत जाल्यार ताका ग्रामसभेंतल्यान भायर काडपाचो अधिकार सरपंचाक आसा. पूण गोलती नावेले ग्रामसभेत मात वेगळोच प्रकार सुरू आशिल्ल्याचे दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर गोलती नावेलीच्यान गौरेश गांवकार. पाली आणि हरमला नेटान सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगेक लागून शेनवारा दोगांक जीव वगडावचो पडिल्लो. कितलेशेच जाण बेकायदेशीर पद्दतीन हो व्यवसाय चलयतात. तातूंतल्या कांय जाणांकडेन कसलेच परवाने नात. कोस्टल पुलिशेच्या दोळ्या सामकार हो प्रकार सुरू आसूनय ताचे आड कारवाय कित्याक जायना म्हणून थळावे लोक प्रश्न विचारपाक लागले. शेनवारा पेडणेकेरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग करपी पुण्याचे एके चलये वांगडा धक्कोदायक प्रकार घडिल्लो. पॅराग्लायडिंग करतना पुण्याची पर्यटक चली शिवानी दाबळे तशेंच पॅराग्लायडिंग पायलट सुमन नेपाळीक पडून मरण आयिल्लें. शेनवारा जाल्ल्या ह्या अपघाताक लागून पालये आनी हरमला सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगाच्या विशयाचेर आतां गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. थळावो शेख वेवसायीक विलास आरोलकार सांगता ते प्रमाण ही खंय पॅराग्लायडिंगेची जागाच न्हू. हांगासर चुकून कोण पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय कुस्तार. पॅराग्लायडिंग करप्यांनी पर्यटन खात्याचो कायदेशीर परवानो घेवन सगळ्या मार्गदर्शक सुचोवण्यांक पाळो दिवन वेवसाय करचो. कोणें येवप आनी कितेंय करप असो प्रकार सद्याक सुरू आशिल्ल्यानूच कालचो अपघात जाल्ल्याचें आरोलकार सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. हो जो स्पॉट हा पळय हो स्पॉट एक्चुअली पॅराग्लायडिंगाचो स्पॉटच न्हू. कित्याक तेजें कारण सांगता. हांगा जर समज चुकून सुद्दां जर सकयल कोण तरी पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय डिफिकल्ट आहे. सिंगल जर पर्सन कोण तरी येयलो चुकोन आनी समज तेणी ट्राय केली हांगासर पॅराग्लायडिंग करपाची जाल्यार तो हांगा पडलो जाल्यार सुद्दां मेळचो ना. अशें हांगा कडेलोट म्हणटा तसो कडो आसा. हांगा कडोच म्हणटात. पयलीं पासून हेका कडो म्हणटाले. समज गोरवां सुद्दां कोणाची पडली जाल्यार ती मेळत नासली पयलीं. हांगासर पॅराग्लायडिंग करतना तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय. एटलिस्ट गव्हर्मेंटाची सगळी फॉर्मेलिटी तरी करूंक जाय. कायदेशीर लायसन तरी काडून ते करूंक जाय. आनी मेजर जे आहा पळय म्हाका दिसना लोकल कोणूच ना हांगासर पॅराग्लायडिंग करणारो. सगळे बिगर गोमंतकीय आनी ते जायते आपणाक करता. पर डे ना म्हटल्यार तरी 30-40 लोक हांगच्यान पॅराग्लायडिंगाचे हें घेता मौज मजा करून वयतात. म्हणजे पॅराग्लायडिंगाचे एन्जॉयमेंट करतात. विदाउट परमिशन हे कोण तरी येता आनी कोणी तरी हें करता पॅराग्लायडिंग जाका एक्सपिरियन्स ना तो हें करता. तेचे हो कालचो इन्सिडंट घडलेलो आहा. कारण काय तो पॅराग्लायडिंग हेका टायम आसता. खंयच्याय टायमार जर तूं पॅराग्लायडिंग केलो जाल्यार तें शक्य जायना. कित्याक ताका क्लायमेट म्हणजे वारो तसो जावं पडटा. हवामान तशें जाय पडटा त्या प्रमाणे. आनी तेतून जर नीव आसलो जाल्यार तो खंय तरी असोच इन्सिडंट जावन आपलोय जीव घालयता आनी बरोबर आसलेल्यांचोय जीव घालयता. हो आतां जो इन्सिडंट घडला पळय तेतून पर्यटनाचेर काय परिणाम जातलो फ्युचराक? अशेंच जर इलिगली चलत रावले हे पॅराग्लायडिंग जर मेन म्हणजे कितें जालां कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेचे कडेन कोण एप्रोचूच जायना. तांकां दिसता कितें आमकां थंय पयशे फारीक केल्या उपरांत एकदां हें जाल्या उपरांत मागीर आमकां हें जातलें तशें जातलें अशें कितें तरी दिसता आसतलें. पूण खरें म्हणजे पर्यटन खात्यान तेंचेर कडक निर्बंध हाडून तांकां अंडर आपले अंडर खंय तरी हें करूंक जाय दवरूंक जाय जेणे करून पर्यटन खात्याचो रेव्हेन्यूय वाडटलो. कन्सर्न डिपार्टमेंट इवन कोस्टल पुलीस आहात त्यांचे कडसून त्यांची NOC घेवंक जाय जेणे करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जास्तीत जास्त रेव्हेन्यू वाडटलो. म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे हे जे आसा पळय पॅराग्लायडिंग एडवेंचर हे टुरिझम डिपार्टमेंटान आपल्या अंडर दवरूंक जाय. तांकां आपले अंडर रजिस्टर करून तांकां हांगासर हें करूंक जाय. हो वेवसाय खरेपणी पालये आनी हरमल गांवांत चलता. पूण ते लँडिंग केरी दर्यावेळेर करतात. ताका लागूनच केरी गांवचें नांव हातून येता. तशें पळोवपाक गेल्यार केरी पंचायतीचो ह्या वेवसाया कडेन कसलोच संबंद ना. अशें आसले तरी ह्या वेवसायाचेर आळाबंद येवचो हाचे खातीर आमी ग्रामसभेत थाराव घेवन तो फुडें धाडिल्लो खरो. पूण ताचेर अजून पासून कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचें केरीची सरपंच धरती नागोजी सांगता.
तो आम्ही ठराव धाडलेलो आमकां आमचे आमदार आहात तेंच्यांनी सांगलेले की हो ठराव तुम्ही धाडा म्हणून की आमकां केरी गांवान पॅराग्लायडींग नाका. आमी तेचेर मिटींग घेतली. मिटींगेक आमी रेजोल्युशन घेतले की आमकां हो ठराव हे पॅराग्लायडींग नाका असो आमी ठराव धाडपाचो म्हणून. तो आमी धाडलो पूण तेचेर फुडली कारवाई कोणीच कितें करूंक ना. तर हेतून आमची चुकी कितें तेंची चुकी ती आतां आमकां कांय कळना. तर कितें करपाचें तें आमी आतां आमकां चिंतपाचें पडटलें कित्याक अशे इन्सिडंट्स आमच्या गांवांत तरी जावंक नाका. कित्याक ते पडटा पालये गांवांत, हरमल गांवांनूय पडटा आनी येता नांव मागीर केरी गांवाचें कित्याक ते लँडिंग हांगा करतात, केरयेन करतात. पूण हेतून केरी पंचायतीचो कांयच रोल ना. पालये आनी हरमला नेटान सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगेक लागून शेनवारा दोगांक जीव वगडावचो पडिल्लो. ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलिसांनी पॅराग्लायडर ऑपरेटर शेखर रायसाद हांचे आड गुन्यांव नोंद करून ताका रीतसर अटक केली. मजगतीं शेखरा कडेन हो वेवसाय चलोवपा खातीर कसलोच परवानो नाशिल्ल्याचेय उक्ताडार आयला. अडवलपाल पंचायतीचे ग्रामसभेत परत एक फावट मायनिंग प्रश्नाचेर गरमागरम चर्चा जाली. आमकां मायनिंग जाय अशी मागणी करीत मायनिंगे खातीर पंचायतीन दिल्ली एनओसी फाटीं घेवची न्हय अशी मागणी ट्रक दोनयां सयत खणीचेर निमून आशिल्ल्या लोकांनी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीचे ग्रामसभेत केली. सरपंच पद रिते आशिल्ल्यान उपसरपंच विनश्री गांवकार हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक ट्रक दोनी मेळून मायनिंग समर्थक लोकांनी गर्दी केली. ग्रामसभेत मायनिंग विशयाचेर चर्चा जातना आमच्या फुडारा खातीर आमकां मायनिंग जाय अशी मागणी ट्रक दोनयांनी केली. पंचायतीन मायनिंग कंपनीक दिल्ली एनओसी फाटीं घेवची न्हय असो थाराव हे ग्रामसभेत घेतलो. आयज आमची ग्रामसभा आसली. एक म्हत्वाचो मुद्दो आसलो की फाटल्या ग्रामसभेन एक रेजोल्युशन जाल्लें की मायनिंग एनओसी दिल्ली ही रिवोक करची म्हणून. तो मोठो मुद्दो आसलो कित्याक ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना मायनिंग एनओसी दिल्ली त्या मुद्द्यासून आमच्या सारकेल्यांनी आपली गाडी कोणी सारके केले, कोणी भांगरा रीण काडून गाडी घेतल्यो, सगळे घेतले. आनी मदींच कालच्या ग्रामसभेत कोणी तरी आमी मातशें आमच्या कामान म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट नासल्या कारणान कोणी तरी एक ठराव घेतलो तेंच्या आनी सरपंच नासलो कोणाच्या रागान जातलो खबर ना की रिवोक करची म्हणून. आयज हो मोठो मुद्दो आसलो की रिवोक केले ती एनओसी फाटीं घेवचो आनी तो आयज आमी पास करून घेतलेलो आसा की एनओसी रिवोक जावची ना. कितें आसा तें मायनिंग सस्टेनेबल गांवांक कितें फायदो दिवचो. फायद्या भितर मागीर आनी आमचे उलोवपी आसा ते तुमकां सांगतले गांवांत कितें डेवलपमेंट जातलें. हांव त्या बद्दल आमचो निवेदन आसा तेंच्यांनी आयकून घेतलें सरपंचांनी आनी ते पॉयंट जो रिवोक केलो करची फाटीं घेतलो त्या बद्दल हांव तेंचे आभार धन्यवाद मानता. दुसरे वटेन आमचो मायनिंगेक विरोध ना मात गांवच्या हिताचो विचार करात अशी मागणी ग्रामसभेत फुडें आयली. आतां पंचायतीची एनओसीची गरजच खंय येता आनी रिवोक करपाची. जर ग्रामस्थांची जर सरकाराक काळजी असली तर लीज दिवच्या पयलीं तांच्यांनी येवन पळोवपाची असली घरां. एक्चुअली तर लिजान घरां आसा, देवळां आसा, स्मशानभुमी आसा ती ग्रामस्थां कडेन सर्वे करूनच ती लीज दिवपा जाय आसली. पण तशें काय ग्रामस्थांक ग्राह्य धरूंक ना सरकारान. सरकारी यंत्रणा जी आसा ती आपल्या ऑफिसान एसी ऑफिसान बसून सगळी डिसिजनां दिता. सामान्य लोकांनी वचप तरी कोणा कडेन. तर शेवटी कितें आसा शेवटी न्याया खातीर मागीर न्यायालयाचे दरवाजे सोदचे पडटा. तसो पळोवपाक गेल्यार म्हाका अडवलो की त्या लोकांचो मायनिंग विरोध ना. विरोध ना न्ही, विरोध अजिबात ना. ग्रामस्थांचे जे विशय आसा मायनी पासून जे त्रास जाल्ले आसा ते विशय सोडोवचे. जे नाले बुजलेले आसा, शेती बागायतीन रिजेक्शनाची माती आसा ती काडची. दोन्ही नाल्याचे रिटर्निंग वॉल बांदचे जेणे करून भविश्यान ती रिजेक्शन नाल्यान वचचें ना किंवा शेतानय वचचें ना अशी वेवस्था करची अशी आमची मागणी आसा. ती पण खुबशे वर्सां फुलफील जायना. आनी एक विशय विचारूंचो दिसता सरकाराक. ह्या मायनी पासून मायनी जवळ जवळ 52 पासून चालू आसा. एक पयशाचो जर त्या गांवा खातीर जर फायदो रेव्हेन्यू पंचायतीन जर आयिल्लो आसा तर ती मोठी आनंदाची बाब जातली. माझ्या माहिती प्रमाणे थंय एकय पयसो रेव्हेन्यूच्या रुपान पंचायती घेवंक. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मुळगांव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विशय तापलो. गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो. गांवचो विचार जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. गांवकारांची सभा घेवन मायनिंग बंद करची असो निर्णय घेवपाचे ग्रामसभेत थारले.
मुळगाव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विशय तापलो। गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो। गांवाचो विचार जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो। सरपंच मानसी कवटणकारांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगाव पंचायतीची ही ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकार हांणी हेर सगळे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। म्हणजे कोणी तेजेर हे करचें न्हू इतली ही कंपनी फटींग आसा। आमकां म्हाज्या तरी मते आनी तेंच्यांनी कामगारांक फटयल्या, शेतकारांक फटयल्या, गांवच्या लोकांक फटयल्या आनी आमकां तेजे कंपनी कडल्यान 5 पैशाचो अजून मेरेन फायदो ना। 5 पैशाचो फायदो ना। आनी त्या खातीर आमी आतां ह्या निकशाचेर येयल्या, ह्या निर्णयाचेर येयल्या की मुळगांव म्हणटा ते आमकां मायन नाका। सारकें मायन नाका तुमच्या आमकां काय आयकपाचें ना। कोणी सरकार येवं आनी कोण येवं म्हाजें एक सरपंचाकडे एक म्हणणें आसा। येता त्या आयतारा आमी गांवची समज मुळगांवची मिटींग घेवया आनी सोमारच्यान मायन बंद करुया। कंपनीकडे आनी इन्फ्लेशन ह्या कंपनीकडे आमी कंपनीक जर जाय आसले आमचे मुळगांव जर जाय आसले मुळगांवचे हे जाय आसले सपोर्ट जाय असलो जाल्यार कंपनी खंय तरी आमच्या कडेन उलय तरी आसली। म्हणजे कशी सगळ्याच गोष्टी आमच्यो ना त्या 11-12 जे डिमांड घातल्या त्या सगळ्या डिमांडाक ते नेगेटिव्ह आन्सर जाता। म्हणजे तेंका आमचे पडलेले ना, गांवचे पडलेले ना। पण आमकां आमचो गांव सांबाळूंक जायो आनी आमचे गांव सांबाळच्या खातीर म्हाजी तुमच्या कडेन विनंती आसा। येता त्या आयतारा आमी सार्वजनीक मिटींग घेवया, त्या हितून ठरवया आनी सोमारच्यान म्हणटा ती मायन बंद करुया मुळगांव। मजगती गोंया भायले एका व्यावसायिकाक दिल्ले एनओसी वयल्यान ग्रामसभा तापली। सरपंच आनी उपसरपंचान राजीनामा दिवचो अशी मागणी लोकांनी केली। तशेंच वॉर्ड नंबर 1 मदीं जावपी एका प्रकल्पाच्या विशयाचेरूय ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत। पर्यावरणाच्या विशयावेल्यान चोडण माडेल्याची आयतारा जाल्ली ग्रामसभा बरीच तापली। पंचायत वाठारांत पर्यावरणाचेर हावळ हाडपी कसल्याच बांदकामाक परवानो दिवचे नात म्हणून ग्रामसभेत थाराव पास केलो। आयतारा चोडण माडेल पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली। ही ग्रामसभा चोडण वाठारात पर्यावरणाक हानी जावपी कसल्याच प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय म्हूण आयोजीत केल्ली। पंचायत वाठारात व्हडले व्हडले प्रकल्प आयले जाल्यार उदक, लायट आनी कोयराचो प्रश्न निर्माण जातलो। इतलेच न्ही तर फेरी सेवाचेरूय ताण वाडून येरादारीची कोयणी वाडटली असो भंय लोकांनी उक्तायलो। ताका लागून सैमाचेर हावळ येतली अशा खंयच्याच प्रकल्पांक मान्यताय दिवं नाकात म्हूण थळाव्यांनी मागला। व्हडले नाल्यार आमकां उदक मेळची ना, तेन्ना लायटीचो आमकां इश्यूज आसता, लायटू खूब फावटी आमकां आसत ना। सो तेन्ना हे प्रोजेक्ट व्हडले येतले तेन्ना हांगासर लायटीचो प्रॉब्लम चड जातलो। रस्ते आमकां सारके ना, आमकां ट्रान्सपोर्टेशनाचो खूब प्रॉब्लम आसा। फेरीपोटीन आमकां ट्रान्सपोर्ट करचो पडटा, आनी ट्रॅफिक वाडटलो। तुमी रोरो फेरीबोट हाडले सुद्दां जाल्यार तेन्ना आनी थंयसर तेजेर स्ट्रेन पडटलो। सो आमी जे रोरो फेरी म्हणटा ते सुद्दां गार्बेज खूब जातलो, गार्बेजचो इशू खूब वाडटलो, पॉल्युशन जातलें। नुस्तें ऑलरेडी किल्ले कमी जायत आसा, कित्याक हे सगळे पॉल्युशन सगळे रिवरान सुट्टाय जाता, थंयसर खुबशे प्रॉब्लेम जातात। तेन्ना आमकां तेका लागून हे प्रोजेक्ट मातशे खंय तरी स्टॉप जाल्ले जाय। This Gram Sabha therefore resolves today that commercial and environmentally destructive projects which come under the guise of ecotourism projects and residential complexes should not be permitted. Okay? Only single dwellings of individuals within a settlement zone should be permitted. The above projects do not support the land carrying capacity of the island, destroy the ecological balance, culture, historical heritage, threaten the existing biodiversity and are strain to the island's resources. Therefore, it is further resolved that no permission should be given for bore wells and swimming pools, even for single dwelling houses. थळाव्यांचे मागणे प्रमाण खासा ग्रामसभा घेतली। लोकांनी केल्ले मागणे उपरांत चोडण माडेल पंचायत वाठारात कोणाकूच बांदकाम परवानो दिवचे नात असो थाराव पास केलो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार पंचायतीनूय ग्रामसभेच्या थारावाक पुराय तेंको दिलो। कसल्याच प्रकल्पांक आमी परवानगी दिवचे नात
मात कोणाक जाय जाल्यार तांणी उंचेल्या पावंड्यार वचून परवानगी घेवची असे सरपंच सांगता. त्यांच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे आम्ही ती ग्रामसभा आयज घेतली. सो मेन अजेंडा आशिल्लो की एक सिंगल पण अजेंडा की अशें एक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा ती आमी भायल्यान कोणाक दिवची न्हू आनी तेंच्या प्रमाणे तांच्यांनी रेजोल्युशन आमकां दिल्लें आसा ते आमच्या सगळ्या 9 मेंबरांनी इन्क्लुडींग मी इट इज सरपंच डेप्युटी सरपंच वी हॅव टेकन दॅट रेजोल्युशन इन टुडेज ग्रामसभा. पूण आमी अशें पयलें की पंचायतीन नाकारलें फुडें वचून ते परमिशन मेळटा तांकां. हय तें कितें आसता इट इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री एवरीवन हॅज देयर ईच एंड एवरी रायट टू अप्रोच द हायर अथॉरिटी. सो एज अ पंचायत ओके and we are with the people okay and for the people also we have decided not to issue any construction license from our end irrespective they might approach from health, ECP, then any sort of department okay as a panchayat body we will not issue but that party has also right to go to the higher authority maybe it will be BDO or DOP even though they also fail he or she can approach the what is that the judiciary also. So from our end we will not give okay we will not give let the higher authority decide if they want to give the license from their end. गोमंतक टीव्ही खातीर चोडण माडेलच्यान विनायक सामंत. पणजी शारांत सध्या पार्किंग मेळप कुस्तार जाला. राजधानी पणजेंतल्या मेजकॅस बिल्डिंगांनी स्वताची पार्किंग वेवस्था आसा. चडशा बिल्डिंगांक पार्किंग नाशिल्ल्यान रस्त्या कुशीचे मेकळे जागेत लोकांच्योच गाडयो आसतात. ते भायर पर्यटक आनी हेर जायते लोक कामधंद्या निमतान पणजेंत येतात. राजधानी पणजेंत पार्किंगेची समस्या निर्माण जावपा फाटलें नेमकें कारण कितें पळयात खासा रिपोर्ट. राजधानी पणजेत सद्याक पार्किंग मेळप कुस्तार जाला. दुचाकी सुद्धा घेवन आयली जाल्यार पार्किंग सोदपाक अर्दवर लागता. 4 चाकी घेवन आयले जाल्यार 4 ते 5 राउंड मारले बगर पार्किंग मेळना. ही पार्किंग कित्याक मेळना हाची जायती कारणां आसात. पूण मुख्य कारण म्हळ्यार दरेका कडेन 4-4 गाडयो. पार्किंग करतले खंय? 5 मिनटाचे वाटेर लेगीत पणजेकार गाडी घेवन भायर सरतात. सरकारान स्मार्ट सिटी खातीर इलेक्ट्रीक बशी सुरू केल्यात खऱ्यो पूण हातीच्या बोटार मेजपा इतलेच लोक ह्या बशींतल्यान प्रवास करतात. इट हेल्प्स इन मल्टीपर्पज वेज. एक म्हणजे आमी खंय तरी एक म्हणजे बाकीचे कोण येतात पयशान येता कित्याक तांकांय गाडयो पार्क करपाचे आसता खंय म्हणजे तांकां गाडयोचें एकदा पार्किंग मेळना. आनी दुसरें म्हणल्यार इट हेल्प्स म्हणजे तुका वॉक कशी जाता. वॉक केलें की तुजें आरोग्य बरें जाता. हरशीं आमची नॉर्मली वॉक जायना आमकां टायम मेळना खंय वचपाक. तो हें जर तूं वॉकिंग केलें आमकां कितें जालां आमकां फक्त संवय जाल्या एक कम्फर्ट झोनान रावपाची संवय जाल्या. गाडीन गेलो एसीन भोवलो बरें थोड्यांक इतली कमीपणां येता बाबा आपूण खंय बसीन गेलो म्हणजे पूण ही बसी सुद्दां इतली सरकारान बरी फेसिलिटी दिल्या कित्याक त्यो बसी आहा त्यो ह्यो न्ही. इट इज जस्ट लायक स्मूथ ट्रॅव्हलिंग अक्रॉस द हें ताका आनी वेगळ्यान तुका हें करपाचो प्रश्नच येना. सो ताका लागून म्हाका दिसता की प्रत्येकान हेचो फायदो उठोवचो. पयलीं मायान किंवा भाटल्यान खंय बसी आसताल्यो नासताल्यो त्यो केल्या आरतीनार केल्या सगळ्यो इतली फेसिलिटी केल्या 10-10 मिनटांनी बसी आसता. ते बी सकाळीं चालू जावन त्यो रातच्यो म्हाका दिसता 9-9:30 पर्यंत आसता. सो ह्यो खंय वतले जाल्यार ती फेसिलिटी आसाच. त्या भायर लागीं खंय तरी वतलो खंय तुका कितें जाल्यार म्हाका दिसना की प्रत्येकान आपली म्हणजे गाडी घेवन वचची. आनी सपोज तुका खंय तरी अशें दिसलें की ते 5 मिनटाच्या वाटेर म्हणजे शॉप आसा किंवा कितें म्हणजे बी हें आसा आनी खंय तरी वचचें दिसलें जाल्यार म्हाका दिसता दॅट पर्सन कॅन ऑलवेज वॉक बॅक टू द हावस ऑर वॉक बॅक and then carry the vehicle. It is not necessary that he has to take the vehicle for 5 minutes and then come back. तो म्हणटालो कितें कोणी म्हणटालें आपल्याक हांगा वचपाक जाय आपल्याक थंय वचपाक जाय परत येवपाचें घरा कडेन अशें ना. तूं कितें परत वचना कितें तरी काम आयलें जाल्यार वतलो तेन्ना ऑलवेज यू कॅन कम बॅक वॉकिंग ऑर बाय बस फेसिलिटी कितें आसा. आनी ही सुविधा म्हाका दिसता की प्रत्येकान यूज करपाची आनी ही खरीच बरी सरकारान हें केल्या. सरकार जे पळय करता आय फील इट इज रियली अ गुड फेसिलिटी फॉर द पणजेकार एंड अदरवायज ऑल्सो फॉर द पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग. थँक्यू सर. सर तुमचे नाव? सिद्धार्थ साकरदांडे. लागच्या लागीं तांकां बस उपेग ना म्हणटा तुमी कित्या खातीर? बस येयली जाल्यार ट्राफीक जाम जाता न्हू. मदींच जर बशी सर्वीस
ट्रॅफिक सगळें ओके, पूण पणजेकारांनी बसीन भोंवचें अशें तुमकां दिसता? फिरूंक जाय तेंच्यांनी, पूण तांकां फिरपाक चान्स ना. पूण तुमकां दिसता की पणजेकार जे आसा पणजेकार ते जे गव्हर्मेंटान सुविधा दवरल्या कदंबा आतां इलेक्ट्रीक बसीची बीन ताचे उपयोग करता म्हणजे कोण सहसा बसीन दिसना कळ्ळें. हय, आपली गाडी घेवन भोंवतात. काका तुमी पणजेचे? ओके, सो तुमी हांगासर कशें ट्रॅव्हल कशें करता? बसीन काय तुमची ओन गाडी आसा? बसीन येता. बसीन? ओके, पूण बसीनचे ट्रॅव्हल करता तुमी? बसीन बरें दिसता न्हू म्हाका. ओके, ते गाडयो घेवन येता म्हणजे कितें जाता, पळय स्कीन जाता, कितें जाता, लोक गाडयो पळोवन चलोना न्हू, ताका लागून लोकांक त्रास करपाक ना म्हाका. सामान घेवन पावता टेंशन ना न्हू, सारको बसीन वयता. बसी बसी केल्या न्हू, बसी कित्याची बसी यूज करूंक जाय न्हू. हय, थँक्यू. पयसो आसा लोक गाडयेन भोंवता, पयसो आसा लोक गाडये घेवन भोंवता, सारकें म्हाका. राजधानी पणजेत राबितो करून आशिल्ल्या लोकांनी तशेंच भायल्यान येवप्यांनी बशींनी प्रवास केलो जाल्यार पार्किंगेची समस्या कमी जावं येता. स्वताच्यो गाडयो घेवन येवचे बदला राजधानीत यो वच करपा खातीर बशींचो वापर करचो. पणजेत कामाक येवप्यांनी लेगीत आपली गाडी हाडचे बदला भौशीक येरादारीचो वापर करचो. अशें केल्यारूच पार्किंगेची समस्या कांय प्रमाणात उणी जावं येता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.